स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून पणजेकारांचे सामकेच हाल जाल्यात। सांतिने चर्ची समितेरीच्या समकारा आशिल्ल्या तुळशी वृंदावनाचेर माती घालून ती दापल्या। ह्या तुळशी वृंदावनाक इतिहासीक म्हत्व आसा, देखून दर वर्सा पणजे कांय जाण ह्या तुळशीचे लग्न करताले। पण आता स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून हे तुळशीची वायट अवतिकाय जाल्या, ताका लागून लोक तिडकल्यात। इतिहासीक थळा सरकार ना करपाक उठला असो आरोप हेमा सरदेसाय सयत हेरांनी केला। मेळत थंय रस्ते फोडून दवरल्यात, ताका लागून येरादारीची कोयंडी जाता। दुल्लाक लागून मेकळो श्वास घेवपाक मेळना। सरकाराक जाग हाडून लेगीत सरकार कसलीच पावलां उबारना अशें पणजेकार सांगतात। A historical relic, as Sanjeev Bab Sardesai has said very clearly, ताणी म्हणला की खबर ना हे हिंदू रेलिक की क्रिस्तांव रेलिक की मुस्लिम रेलिक, जे कितें आसा ते हिस्टॉरिकल रेलिक ऑफ गोवा, इट्स अ हेरिटेज and there cannot be any mercy or any forgiveness if this has been tampered with. Is this the way the government is going? Absolutely no concern. Look at this mess here. Can you guys see this mess here? Everywhere there's a mess. Mud bharla, traffic jam सगळीकडे। कुत्र्यांक तुम्ही झोय खंय वता थंय कुत्र्यांक ऑलरेडी कापून तांचे जे ऑर्गन्स आसा ते सेल करता। आमी जाली न्ही गोंयकारांय आमी जाली सामकी कचरो। स्मार्ट सिटी, why are extra people not put here to do the job and complete it? Where is the money of all these? You are doing G20, हे 20, ते 20, खंय गेले पैसे सगळे? Where is the money going? I want to know. Every Goan wants to know where's the money going. Smart city म्हणून आमची झाडा कापतली तुम्ही जाय तेन्ना, देव तेन्ना तुमच्या हातून येना। That word is supposed to give extra oxygen. What about that? You're killing people with less oxygen. पयली आमी ह्याच जाग्यार मेळिल्ले, साधारण म्हाका दिसता त्या गजालीक म्हयनो सुद्दां जावना। आनी हे जी तुळस आमी म्हणटा, जाचें तुळशी पुजन साधारण नोव्हेंबरान जाल्लें, आनी ताजी दैना जी आसा ती कशी जाल्ली आसा तें आमी त्या वेळारूय दाखयल्लें। म्हणजे आमी कोणा कडेन उलयतात, अ डेफ इयर्स, जाच्या खातीर जांकां आमी सांगूंक सोदता, अरे हे कितें चल्लां, तुमच्या नजरेक हाडून दिलें, कारण तुमी आंधळे जाल्ले आसा, तुमी भेड्डे जाल्ले आसा, ताजे फुडें तुमी आंधळे जाल्ले आसा। स्मार्ट सिटीचे जे कॉर्पोरेशन आसा तें संजीत बाब रॉड्रिग्स हाजें नांव घेतिल्लें त्या दिसा की तुजे कडल्यान तरी अपेक्षा आसा म्हणून, पण ही तुवें स्थिती करून उडयल्या पणजेकारांची आनी पणजेची। हे इतलेंच न्हय, ते फुडें झाडां आसात। हांगासरल्यान जर हांव असो सरळ वचत खूब तेंपान ह्या रस्त्यान गेलो, थंय पिंपळाची झाडां आशिल्लीं ती मारून उडयलीं, आतां वडाचें झाड मारता। हे कितें चल्लां स्मार्ट सिटीच्या अंडर काय म्हणून? भेऱ्या जांकां दिसयना अशा गव्हर्मेंटाच्या कानान वता, अशा गव्हर्मेंट जांकां कांय कळयना कितें चल्लां तें, आनी ते ऑफिसर्स जे आसा ते आपले बैला सारके काम करतात, मेंढरा सारके काम करतात। एक हांगा कोण दिसना। अक्षरशः दयनीय स्थिती ह्या सिटीची जाल्ली आसा। स्मार्ट सिटी कोणा खातीर? हो प्रश्न केलो, स्मार्ट सिटी कोणा खातीर? लोक उरतले मरे ह्या स्मार्ट सिटीन? जे दुय्यम तरेचे हांगा जे काम चालू आसा, सब स्टँडर्ड काम चालू आसा। तुम्ही जर पयले स्मार्ट सिटीचो रस्तो जर पळयत, आता परेड ग्रावंडा कडलो, क्रिटिकल जे हॉस्पिटला थंयचो, अशा पद्दतीचे काम बंद करात। हॅव सम सेन्स। लोकांक खातीर तुम्ही मात्र विचार करा मरे। आमी हांगा सांतिनेज चर्च सिमेट्रीच्या भायर आसात। परत एकदा तोच इश्यू, हे हिस्टॉरिकल रेलिक जे आसा ते परत डॅमेज जाला, ताजेर परत माती तांणी घाल्या। आनी मदीं आमी प्रोटेस्ट केल्लो तेन्ना केसींग घाल्या, त्या केसाच्या वयरूय माती घाल्या, आनी द टॉप पोर्शन ऑफ द हिस्टॉरिकल रेलिक हॅज बीन डॅमेज्ड। सो हू इज अकाउंटेबल फॉर दीस? इन द नेम ऑफ स्मार्ट सिटी द हेरिटेज इज बींग डिस्ट्रॉयड। आनी आतां तुमी जर पळयत न्ही, हांगा जर पळयत जाल्यार दीस इज हाव इट लुक्ड अर्लियर, as recent as November 2023. मागीर ताजेर हांगा 26 डिसेंबर म्हणजे क्रिसमसाक दुसऱ्याच दिसा ताजेर हाडून माती घाली। हांगा येवन आमी सांगले, अरे बाबा सांबाळा सांबाळ। तेन्ना पासून सगळें सारकें आशिल्लें, सगळे पार्ट्स ताजे सारके आशिल्ले। जेन्ना आमी 12 जानेवारीक आयले तेन्ना पळयताले हाका प्लास्टिकेन बांदून दवरला, आनी तो फुटला। आनी फुटला म्हणटकीर हांवें येवन क्लोज स्टडी केली, पळयता जाल्यार हो तो तुमकां मार्क दिसता, दॅट इज ऑफ द शॉवेल।
तांणी फातरांनी पासून काडूंक ना तें शॉवेल घालून तें काडलें आनी तो वयर पळय तो रावंड बुराक आशिल्लो तो फोडून उडयलो ताजो. एंड टुडे ताजेर मागीर वेलिंगकार बाब म्हणटा ताणें हांगा येवन एक जाळी घाली म्हणजे बाबा प्रिजर्वेट म्हणून जाळी घाल्या आसतना दे हॅव कम एंड दे हॅव पोर्ड ऑल दीस पर्टिक्युलर थिंग एंड सी द ट्रेजेडी ऑफ ऑल दीस. हांव तांकां तेंच सांगतालो आतां ते सोदताले की वयले जे पळय 2-3 फातर आसा ते हांगा आसा काय म्हणून, पूण ज्या दिसा तांणी हाजे वयली माती काडली वो फोडून तेन्ना आय एम 100% शुअर तांणी ते व्हरून खंय तरी एका कोनशाक भायर उडयलें आसतलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.